दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 5 बेलशज्जराचे छेवान. बेलशज्जर रायानं आपल्या सरदारामधल्या 1000 सणांक 1 वडले छेवान दिले आणि ह्या 1000 सणा सांगाथा तो दाका सोरो पियेलो. दाका सोऱ्यांच्या अंमलार असताना बेलशज्जरानं आपणे आपल्या सरदाराने आपल्या पत्नीने आणि उपपत्नीने पियोंचे खातीर आपल्या बापाय नेबुकदनेझरानं जेरुसलेमाच्या मंदिरांतले लुटून हाडलेले भांगाराची आणि रुपयाची आयदानां हाडूंक लायली. जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आणि रुपयाची आयदानां भितर हाडतस राय, ताचे सरदार, ताच्यो पत्नी आणि उपपत्नी तांतलो दाका सोरो पियोंक लागली. ती दाका सोरो पियेली आणि आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आणि फातराच्या देवांक वाखाणूंक लागली. अवचित एका मनशाच्या हातांची बोटां दिश्टी पडली आणि दिव्या खांब्या मुखार असलेले रावलेराचे वणतीच्या गाऱ्याच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचे तोंड धवे जाले, ताची चिन्हां ताका भिरांतीन बरोवंक लागली. ताच्या पेंगटाचे सांदे सडील जाले आणि ताची दोंपरां कडकडूंक लागली. रायान व्हडल्यान भोब मारून मंत्रवादींक, खालदेया घरांक आणि ज्योतिश्यांक आपोवन हाडूंक सांगले. आणि रायान बाबिलोनाच्या पंडितांक म्हळें, जो कोण हे बरोवप वाचून ताचो अर्थ म्हाका सांगता ताका हांव जांबळी वस्त्रां न्हेसयतलो, ताच्या गळ्याक 1 भांगाराची सरपळी घालतलो आणि ताका राज्यांत 3रे स्थान दितलो. रायाचे सगळे पंडित भितर सरले, पूण तांच्यान बरोवप वाचूंक वा रायाक ताचो अर्थ सांगूंक जालें ना. तेन्ना बेलशज्जर राय सगळोच आकांतलो आणि ताचे तोंड धवे जालें आणि ताचे सरदारय गबारले. राय आणि ताच्या सरदारामदले संभाषण राणयेन आयकलें आणि ती जेवणाच्या सालाक आयली. राणयेन म्हळें, राय सदांकाल चियेव, तुजी चिंतना तुका भिरांतीन भरिना सांग वा तुझे तोंड धवे जायना सांग. पवित्र देवांच्या आत्म्यान भरलेलो 1 मनीस तुझ्या राज्यांत आसा. तुझ्या बापायच्या काळार ताचे थंय बुदवंतकाय, गिन्यान आणि देवाचे सानवाये सारकी सानवाय पळोवंक मेळ्ळी. तुझ्या बापायन नेबुकदनेझरान ताका जादूगरांचो, मंत्रवादींचो, खालदेया घरांचो आणि ज्योतिश्यांचो मुखेली नेमल्लो. कित्याक तुझ्या बापायन बेलतेशज्जर म्हूण नांव दिल्ल्या ह्या दानियेला थंय असामान्य आत्मो आसलो. सपनांचो अर्थ सांगूंक, उमानी सोडोवंक आणि समस्यांक परिहार दिवंक ताचे थंय गिन्यान आणि समजोनी आसली. देखून आतां दानियेलाक आपोवंक धाड आणि तो तुका अर्थ सांगूंक शकतलो. दानियेलाक राया मुखार हाडलो. रायान दानियेलाक विचारलें, रायान म्हज्या बापायन जुदांतावन हाडलेल्या जुदाच्या निर्वासितां मदलो एकलो दानियेल नांवाचो मनीस तुंचमू? पवित्र देवांचो आत्मो तुजे थंय आसा आणि बुदवंतकाय, गिन्यान आणि असामान्य सानवाय तुजे थंय पळोवंक मेळ्ळी म्हूण हांवें आयकलां. हें बरोवप वाचूंक आणि ताचो अर्थ सांगूंक पंडितांक आणि मंत्रवादींक म्हजे मुखार हाडूंक लायलें, पूण तांच्यान हाचो अर्थ उगडाप करूंक जालें ना. तुज्यान अर्थ सांगूंक आणि समस्यांक परिहार दिवंक जाता म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान हें बरोवप वाचूंक आणि ताचो अर्थ सांगूंक जायत जाल्यार हांव तुका जांबळी वस्त्रां न्हेसयतलो, तुज्या गळ्याक 1 भांगाराची सरपळी घालतलो आणि राज्यांत तुका 3रे स्थान दितलो. दानियेलान राया मुखार उलोवन म्हळें,
तुझी देणे तुकास दवर आणि तुझी इनामा दुसऱ्यांक दी. तरी हांव रायाक बरोवप वाचतलो आनी ताका ताचो अर्थ सांगतलो. राया वर्त्या देवान तुझ्या बापायक नेबुकदनेझराक राजवडकी वडवीक कीर्ती आनी वैभव दिली. ताणें ताका इतलो वर्तो केलो की सगलो लोक राष्ट्र आनी भासो ताचे मुखार भियान तरतरली. जांकां जिवीशी मारूंक ताणें कुशिवेली तांकां ताणें जिवीशी मारली. जांचो जीव वांचोवंक ताणें कुशिवेली तांचो ताणें जीव वांचयलो. जांकां मानान लेखूंक ताणें कुशिवेली तांकां ताणें मानान लेखली. जांकां अकमान करूंक ताणें कुशिवेली तांकां ताणें अकमान केलो. पूण जेन्ना ताचें काळीज गर्वान फुगलें आनी ताचें मन धारून जालें आनी तो अहंकारान सरलो, तेन्ना ताका ताच्या शिंवासना वयलो सकला देंवयलो आनी ताचें वैभव ताचे कडचें काडून व्हेलें. ताका मनशाच्या समाजांतलो बहिष्कृत केलो आनी ताचें काळीज मनजातीच्या काळजा सारकें जायशें केलें. रानवट गाडवां मदें ताणें वस्ती करची पडली. वर्तो देव मनशाच्या राज्याचेर अधिकार चलयता आनी आपणाक जाय तांकां तें तो दिता म्हूण ताणें वळखून घेसर ताणें बैलां भाशेन तन केलें आनी मळबाच्या दवान ताची कूड भिजयली. आनी तूं ताच्या पुता बेलशेझरा हें सगळें तुका कळीत आसलें जाल्यार तुवें तुजें काळीज खालतें करूंक नाय. सर्गींच्या धन्या विरोध तुवें तुकास वर्तो केलोय. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तूं तुजे सरदार तुज्यो पत्नी आनी उपपत्नी दाकासरो पियेल्यांत. पळोवंक आनी आयकूंक सका नातलेल्या आनी गिन्यान नातलेल्या रुप्याच्या आनी भांगाराच्या, पितूळच्या आनी लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आनी फातराच्या देवांची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवांच्या हातांत तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाचे अधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आनी ह्या हातान ही उतरां बरयल्यांत. बरयलेले आसा ते हे मेने मेने टेकेल आनी पर्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो. मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयला. टेकेल म्हणजे तुका तागड्यांत घालून झोकला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पेरेस म्हणजे तुजे राज दोशी करून मेदियांक आनी पारसियांक दिलां. उपरांत बेलशेझरान दिल्ले आज्ञे प्रमाणे दानियेलाक जांबळी वस्त्रां न्हेसयलीं. ताच्या गळ्याक एक भांगाराची सरपळी घाली आनी तो राज्यांत तिसऱ्या स्थानार आसा म्हूण एक परगटणी केली. तेच राती कालदेया घार बेलशेझराक जिवीशी मारलो. आमेन.